गोंयांत मिल्क रेव्होल्यूशन हाडपाची गरज आसा आनी हाचे खातीर गोंयांतल्या चडांत चड तरणाट्यांनी ह्या धंद्यांत देंवचें अशें पशुवैद्यकीय मंत्री मवीन गुदिन उलयला। सध्या गोंयांत दुधाचे गरजे प्रमाण खूब कमी दुधाचें उत्पन्न जाता अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या। वाळपय कोपार्डेच्या डेअरी फार्माक भेट दिल्ले कडेन पत्रकारां कडेन उलयतना तांणी ही म्हायती दिल्या। वाळपयच्यान RDX गोवा खातीर निलेश परवार। Mine is basically a hands-on approach. I like to see things personally myself. So when I recommend improvement in the working of the farms overall, I have to put my own house in order. While our farms are good, I would like them to be excellent. And as you know, the essence of animal husbandry department now is increasing the milk production in Goa. The whole concept is, or the narrative for the department is to bring about a milk revolution. When we are talking of a milk revolution, आमी कितले प्रोड्यूस करता दूध 1,65,000 लिटर आमी सध्या गोंयान दूध आमचे फार्मर हांगा पिकयता। आमकां कितली गरज आसा 3.5 लाख लिटर दूध आमकां जाय पडटा। 2 लाख लिटर शॉर्टेज आसा आनी ही शॉर्टेज जेन्ना दुधाची आसा आमी अशें येवजिला की आमचे जे तरुण यूथ आसा ते महिलाय आसपाक शकता, तांकां तरी हे वेवसायान येवपा जाय। इट इज लायक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आमी स्किम्यो वाडयला, स्किमीचो एमावंट वाडयला, सबसिडी वाडयला। 75% आसले ते 90% सबसिडी केल्ले आसा आनी आमी सादारण एक युनिट आमी दिवपाक केला एक जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा ताका। सपोज आमी 10 गायो दिल्यो ताका आनी जाल्यार शेडूय बांदपाक तांकां तेजेरूय सबसिडी मेळटा। ते उपरांत तांकां मिल्क इन्सेंटिवूय जो आसा तोय आमी वाडोवपाक येवजिता आनी सबसिडी ऑलरेडी 40% आसा। इतले सगळे इन्सेंटीव जेन्ना आमी तांकां दिता, अक्षरशे खात्रेन हांव सांगपाक सोदतां, जो बेकार बसले परस 10 गायो दुधाच्यो तरी घेयल्यो आनी 100 लिटर तरी एवरेज तेणें दूध काडलें, उणेच उणें तेजे नेट अर्निंग्स जातले 30,000 to 35,000। हांव कमी उलयतां, इट कॅन गो विथ गुड प्रॅक्टिसीस अप टील 50,000। 2 लाख शॉर्टेजा खातीर 2 वर्सां भितर हांवें टार्गेट दिला म्हाज्या डिपार्टमेंटान आनी म्हाका खात्री आसा सगळे केपेबल ऑफिसर आसा, सगळे एन्थुजियाजम आसा काम करपाची। वी वील मीट द शॉर्टेज बिटवीन 2 to 2.5 years. Thereafter essence will be produce more milk and export. आमी एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता, एनिमल हॉस्टेल म्हणून। म्हणजे आमी बांदून दिता शेड। आमी आतां हांगा आमी जे आसा आमचे कोपाडे फार्म हे फार्मर आसा, आमी कितलेशे शेड बांदला एक नवीन सेंट्रल गव्हर्मेंट स्किमी लागून। तितले सध्या एक शेड आमी यूज करपाक केला एनिमल हॉस्टेल करपाक। एनिमल हॉस्टेल म्हळ्यार कितें, सपोज सोबोन ते पंचायत एरियांतसून अनएम्प्लॉयड यूथ म्हणटा आमकां गायो घेवपा जाय, हांव एक एनिमल लवर, म्हाका दुधाची वेवसाय करपा जाय, आमी ताका थ्रू द पंचायत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजीस सिलेक्ट करतले एक 10 यूथ। सो 10 यूथ जे बेकार गांवांत भोंवताले ते एक उदाहरण जातले, ते गायेचो दुधाचो धंदो करता, वेवसाय करता।